नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक आयची एक खास कार्यावळ आसा माय गोवा नेटवर्कचेर तुमच्या मुखार गोंयचे जे सीएम आसा ताचेर एक म्हणजे अजून पर्यंत सीएम जाले तांचेर एक स्पेशल प्रोग्राम तुमच्या मदीं तुमचे कडेन हांव घेवन येता। आयज 19 मार्च 2024 19 मार्च 2019 पदभार सांबाळ्ळे उपरांत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज 5 वर्सां पुराय केल्यात आनी गोंयाक घटक राज्याचो दर्जो मेळ्ळ्या उपरांत सेगीत 5 वर्सां पुराय करपी पयले मुख्यमंत्री थारले। म्हणजे जेन्नाच्यान गोवा स्टेटूट जाल्या तेन्नाच्यान 5 वर्सां एज अ सीएम टेन्युअर म्हणिना आमी सीएम उरले ते 5 वर्सां कंप्लीट करपी पयले सीएम आसा। आतां तांची एक वाटचाल आसा ती 5 वर्सांचो कार्यकाळ पुराय करपा वाटेन। लक्षात दवरपा सारकी गजाल म्हळ्यार गोंय घटक राज्य जाल्या उपरांत कोणेच 5 वर्सांचो कार्यकाळ अजून पर्यंत पुराय करूंक ना। आतां आमी नजर मारूया ती गोंयच्या मुखेलमंत्र्यांची पदांच्या इतिहासाचेर। गोंय दमन आनी दीव संघ प्रदेश म्हळ्यार युनियन टेरिटरी जेन्ना आशिल्ले ताचे पयले मुखेलमंत्री म्हूण 20 डिसेंबर 1963 भाऊसाहेब बांदोडकरान हांणी सोपूत घेतलो। तांचो हो पयलो कार्यकाळ 2 डिसेंबर 1966 त्यांच्या राजिनाम्यान सोंपलो। आपल्या पदाक लागून लोकांचेर जनमत कौलाचेर म्हणजे ओपिनियन पोल जो जालो ताचेर प्रभाव पडचो न्हय म्हूण तांणी राजिनामो दिल्लो आनी गोंयांत पयले फावट राष्ट्रपती राजवट लागू जाल्ली आनी ते 5 एप्रील 1967 मेरेन 124 दीस लागू उरली। 5 एप्रील 1967 भाऊसाहेब बांदोडकर परत मुखेलमंत्री जाले। 12 ऑगस्ट 1973 जेन्ना भाऊसाहेब बांदोडकर हे संवसाराक अंतरले तेन्ना तांची व्हडली धूव शशिकला काकोडकर हांणी मुखेलमंत्री पदाचो सोपूत घेतलो। शशिकला ताई गोंयची पयल्यो आनी एकुलती एक बायल मुख्यमंत्री जाली। ताचे उपरांत जांकां मेकर ऑफ मॉडर्न गोवा ही उपाधी मेळ्ळी ते म्हळ्यार प्रताप सिंग राणे गोंय संघ प्रदेशाचे मुखेलमंत्री जाले। 16 जानेवारी 1980 ते 30 मे 1987 मेरेन सेगीत 7 वर्सां 134 दीस असो संघ प्रदेशाच्या इतिहासात सगळ्यात चड तेंप मुखेलमंत्री म्हूण वावरपाचो मान मेळ्ळो। गोंय दमण आनी दीव संघ प्रदेशात 3 मुखेलमंत्री पळयले तातूंत सगळ्यांत चड 9 वर्सां आनी 111 दीस भाऊसाहेब बांदोडकर मुखेलमंत्री आसले। हे 9 वर्सां ताचे मदीं प्रेसिडेंट रूल लागलो म्हणून ही 9 वर्सां कंटिन्यू काउंट जायना हे तुमकां जस्ट इन्फॉर्मेशना खातीर सांगता। 30 मे 1987 गोंयाक घटक राज्याचो दर्जो मेळ्ळो स्टेटहूड जाली आमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी ताच्या उपरांत प्रताप सिंग राणे गोंय राज्याचे पयले मुखेलमंत्री जाले। घटक राज्याचो दर्जो मेळ्ळ्या उपरांत अजब गोवास गजब पॉलिटीक आनी संगीत खुर्चेचो खेळ सुरू जालो। 30 मे 1987 ते आयज मेरेन गोंयान 11 मुखेलमंत्री पळयल्यात तातूंत 5 वर्सां सेगीत मुखेलमंत्री रावपी डॉक्टर प्रमोद सावंत हे पयले नेते आसा। जाल्यार 3 कार्यकाळात 8 वर्सां 348 दीस मुखेलमंत्री रावून आतां मेरेन गोंय राज्याचो सगळ्यात चड तेंप मुखेलमंत्री रावपाचो मान सर्गेस्त मनोहर भाई पर्रीकर हांचो आसा। आतां ह्या नाण्याची दुसरी एक बाजू आसा ती सुद्दां पळया म्हणजे आमी आतां पळयलें की सगळ्यांत चड मुखेलमंत्री कोण आसा ताका सगळ्यांत कमी काळ कोण आसा ते सुद्दां ताचेर एक नदर मारूया आमी। हातूंत पयलें नांव येता ते म्हळ्यार रवी नायक हांचें। एका कार्यकाळात सगळ्यात कमी अशे फक्त 6 दीस ते मुखेलमंत्री आशिल्ले। 2 एप्रील 1994 ते 8 एप्रील 1994 मजगती मुखेलमंत्री आशिल्ले ते। फक्त 18 दीस मुखेलमंत्री जावन चर्चील आलेमांव ह्या वळेरेंत दुसऱ्या सुवातीचेर आसा। 18 दीस कार्यकाळा सयत आलेमांव सगळ्यात कमी वेळ मुखेलमंत्री रावपाच्या वळेरेंत पयल्या सुवातीचेर आसा म्हणजे तांचो एकूच टर्म तो फक्त 18 दीस आनी ते 18 दिसां खातीर अजून पर्यंत गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री आशिल्ले। संघ प्रदेशात 7 वर्सां 134 दीस आनी घटक राज्यात 8 वर्सां 190 दीस अशे टोटल 15 वर्सां 324 दीस म्हळ्यार सगळ्यात चड तेंप मुखेलमंत्री रावपी प्रताप सिंग रावजी राणे हांचो एक कार्यकाळ 29 दिसाचो तिसरो सगळ्यात कमी आसा। हो आशिल्लो माय गोवा नेटवर्कचो एक स्पेशल प्रोग्राम तुमच्या खातीर मुखेलमंत्री जे आमचे गोंयचे जावन गेले तांच्या विशींची ही म्हायती तुमकां आमी दितात आनी परत एक फावट परबी भेटयता गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां कारण तांच्यांनी जे स्टेटहूड मेळ्ळ्या नंतर ते पयले सीएम आसा मुखेलमंत्री आसा गोंय राज्याचे जेंच्यांनी 5 वर्सां एज अ सीएम हे कंप्लीट केल्ले आसा। हो रिपोर्ट तुमच्या खातीर बरयल्लो सूरज कामत हांच्यांनी देव बरें करूं।